मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सुरेखपुळाचे हेडलाईन्स। दाबोळी एका बिल्डिंगेत डायरियाचे दुयेतींचे संख्येत वाढ 149 परस चढ दुयेती दूषित उदका पुरवण्याचेर गंभीर हुस्को निर्माण। बेलन आवेली जंक्शनार अपघातांचो वाडत असा हुस्को ट्रॅफिकाचे व्हड समस्येन लोकांची तकली केल्या गरम केन्ना लागतले प्रश्नतडी लोक पळयतात वाट। संवसार पाडवो म्हळ्यार नव्या वर्साक येवकार फातोड्डेर गुडयेची पूजा हेर विधी करून नव्या वर्साक दिलो येवकार राज्यात शोभायात्रा आनी हेर कार्यावळींचो घोस्त। आणि आताची कोंकणी खबरो विस्तारान। दाबोळीतल्या एका बिल्डिंगेक डायरियाच्या दुयेतींची संख्या 149 परस चढ जाल्ल्यान दूषित उदका पुरवण्याचेर गंभीर हुस्को निर्माण जाला। आता कागाळी वास्को पुलिसांमेरेन पावल्यात आणि प्रशासनाचेर दबाव आयला। हाचेर बेगोबेग कारवाई करून उपाय काडपाची थळाव्यांची मागणी नेट धरता। Today our lives of our residents of this complex is in threat. आणि threat येयल्या तांकां is not God made or God sent. It is man made. It is today आयज तांचे तर आयकत जाल्यार we can see this is a sample. This is a sample for what is going to happen in all other projects in Goa when the government fails the public, when the government fails the flat owners. There is RERA involved here, according to whatever they have complained. There is Pollution Control Board involved here. There is the Department of Health and Services involved here. There is the Panchayat that is involved. There is the local Panchayat member, ward member who is involved. Local MLA, they have complained that no government authority has been able to resolve this issue. No government authority. I am appealing to the Chief Minister also. Come, the Health Minister also should be here actually. Come and address the issue, mix with them, listen to them and resolve the issues as fast as possible. पंचायत टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एक फाइंड आउट करचे की वॉटर कित्याक लागून जाला पळय ते आमी सगळे दाखयला कंप्लेंट बघून 2024 पासून 2021 पासून घालिता पण पंचायत आवली डिमांड बिस्टे लाईट आणि उदक कट करता म्हण नाका आमचे तुम्ही एक्शन घेयात मरे लोक दुयेंत पडला ते लाईट आणि उदक कट होते मागीर पळय कोताला कोर्स पण आमकां ड्रिंकिंग वॉटर सद्याक दियात मरे ड्रिंकिंग वॉटर आमकां दियात आणि मातशें पळयात लोकांक कितें जाला ते यो आणि विचारात मातशें कोणा कडेन विचारात कितें जाला पळय फोटी कोण म्हणले ना हिंगा सारकें सांगतात जाणटे लोकांनी भुरग्यांनी सगळ्यांनी सांगला मरे प्लीज कम टू अस प्लीज आय एम रिक्वेस्टिंग कोणी यो फ्रॉम द कन्सर्न डिपार्टमेंट कोणी लायक बेश्टे ओआरएस पिवू नाका आमकां मातशें यात आणि पळयात आणि मातशें हें घेयात आमचें लायक कोणाक लोकांची पळय हॉस्पिटलान एडमीट आहा पळय प्रायवेटान मातशें इन्वॉल्व करात If the person is so sure that the water is not contaminated, how is it that possible that the same, I am asking the same person who has given a report on the Navin Times today, that if you don't have a water report, why have you given a statement first of all? If you know that the water report will come on the 20th, why have you given a statement first of all? Okay, so I request the government authorities, and if the concerned person has the reports or the preliminary reports of the water samples or whatever it is, please send it to us as soon as possible, because this is already 1 week now that people are suffering and more cases have been getting observed by the public health center. Some of them are just going over there taking drips and coming. So we request the health minister first of all and the government official and the public health Kottalim to please take a serious action of this and to give us the reports as soon as possible. This is the first thing that we pray. जेन्ना आमचे इश्यूज कॉमेस जाल्ले फर्स्ट आता 13 तारखेर पळय जेन्ना आमचे इश्यूज कॉमेस जाल्ले हांवें पळय बिल्डराक मेल केल्ली ओके तुमकां तेय बी दाखयता बिल्डराक हांवें मेल केल्ली 30th पूण आयचो दीस लेगून ताणें कांयच रिप्लाय दिवंक ना न म्हणून ताणें येवंकूय ना आनी न म्हणून ताणें कांयच रिप्लाय दिवंक ना ते 13 मेल आसा म्हाजी ताका धाडल्या टू प्रभू रेडर आनी आय एम द सेक्रेटरी okay, I am the secretary of committee of administrators. Let me be very clear, committee of administrators. Okay, so तेणे ती रिप्लाय दिवंक ना आणि तो आता खूप जाणां सांगूंक पावता की आपणाक कितें जालां तें कांयच खबर ना म्हणून आणि केसीस येयीत आसा आता हे केसीस ते रेजिस्टर केला ते केसीस आता केसीस अनरेजिस्टर कितले आसतले कितले जाण प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी गेल्ले आसा आणि खंय खंय असोच आसा येयना भायर कित्याक खबर ना आमकां कितें तें आता आमकां अजून कोणेच सांगूं ना की कितें चल्लां तें हिंगा कित्याक लागून हे दुयेंस जाला खंयचें उदक पिवपाचें ते सांगता बॉयल करून पिवपाचें लोकांनी कंप्लेन केला की उदकाक वास येता म्हणून आता त्या वासाचें उदकूच बॉयल करून दिवपाचें काय गव्हर्मेंटान आमकां कितें
प्रोव्हाइड केला ड्रिंकिंग वॉटर स्पेशली काय ना, अजून काय ना. आता रिपोर्ट येतलो काय 28 मार्च, एक आम्ही न्यूज चॅनल हेजेर वाचला न्यूजपेपरार, म्हणल्यार 28 पासून आम्ही रावपाचे हांगा हे उदक पियत रावपाचे. कितें चल्ला हे? एटलीस्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट येऊन आमकां सांगूंक जाय आशिल्लें की बाबा कितें कॉन्टॅमिनेटेड आसा, कितें बोरवेल कॉन्टॅमिनेटेड आसा काय कितें कॉन्टॅमिनेटेड, ते तुमी सोदून काडपाक जाय गव्हर्मेंटान. ताका लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला विचारपाक की कितें चल्ला काय म्हणून. मातशें गव्हर्मेंटान कोणूय सीएम पळयता काय होम मिनिस्टर पळयता, ते हेल्थ ऑथॉरिटीजान मातशें आमकां सांगपाक जाय कितें कितें चल्ला तें, आनी मातशें आमचो इशू बेगीन रिजॉल्व करपाक जाय. कोणाक मोरोसर रावपाचें न्हू, काय मोरोंक रावला काय म्हणून गव्हर्मेंट आमचो. आमकां मेन आहा पळय ते लोकांची मातशी हेल्थाची तरी घेयात. 65 सून 149, बट आतां कितें फूल सगळ्यांक कंटेमिनेट जावन स्प्रेड जावपाचें आहा. प्लीज आय प्रे, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन. It was brought in our notice 2 ते 3 दीस पयलीं एक्चुअली that health issue चालू आहा त्या बिल्डिंगान. द सिवरेज प्रॉब्लम ऑफ दॅट बिल्डिंग इज लास्ट 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं आसोयच्या लोकांनी कंप्लेन केल्ली. So Panchayat had done inspection. They found out that STP is not working properly. They wrote letter to Pollution Control Board, Health Department. So process चालूच असले. They took the water, they tested and found out that the STP is not working properly. आम्ही नोटीस सुद्धा काढले बाबा प्लीज मेंटेन दॅट, बिकॉज तुमचे सिवरेजीचे उदीक सकल येता, दुसरे गांवान येता, अँड दॅट पीपल आर सफरींग. नाव आता जेन्ना दॅट सिवरेज प्रॉब्लम एंटर्ड इन देअर सोसायटी, ओन सोसायटी, नाव दे आर क्लेमिंग दॅट तो सिवरेजीचो उदीक तेंचो पिवपाच्या उदकान मिक्स जाला समथींग. आय रिक्वेस्ट देम प्लीज मेंटेन युअर STP, बिकॉज तो सोल्युशन तुमच्याच हातीन आहा. इफ द कॉन्ट्रॅक्टर हू इज मेंटेनिंग द STP ही इज not doing properly, you all hire some good this and try to maintain that STP. बाकी 2-3 दीस पयलीं आमचे कडेन अप्रोच जाल्ले दॅट हेल्थ इशू. वी रोट लेटर टू चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल, नाव इट इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो डॉक्टर सुजाता हेड वेंट दे पर्सनली, फूल डे लोकांची टेस्टिंग केली अँड वी आर मॉनिटरिंग द सिच्युएशन. हे इशू कोणाच्या हातीन आसा? इज इट देअर ओन प्रॉब्लम ऑर आउटसाइड प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच दे आर सफरिंग? ना द प्रॉब्लम आता आहा पळय, इट इज द सोसायटीज प्रॉब्लम. सोसायटी ऑलमोस्ट मोर दॅन 300 फ्लॅट्स आहा, त्यांची STP सारकी चलना म्हाका दिसता. सो दे हॅव टू रन दॅट STP प्रॉपरली, बिकॉज तो STP चलना म्हणून दॅट वॉटर, डर्टी वॉटर इज बीन वॉटर्ड इन द पार्क ऑर इट माइट हॅव गॉट मिक्स्ड विथ द ड्रिंकिंग वॉटर, कुड बी. ते इन्क्वायरी चालू आहा. So once the report comes, we'll come to know whether it has entered in the borewell or it has entered in their drinking water. So we'll have to find out that. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. बेलेनवेली जंक्शन सामको धोक्याचो जावन रावला. हे सुवातेर अपघातांचे सत्र चालूच असता. तसेच ट्रॅफिकाचे व्हड समस्येन लोकांक बरोच परिणाम जाता. संबंधितांनी बेगोबेग दखल घेवची ही मागणी नेट धरता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसा ते बेले नावेलीची जंक्शन, आनी आमी सदां सांगतात हें जंक्शन आसा हें मरणाचें जंक्शन म्हणून. हांगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात, एवरीडे आसा तो 4-4 दिसांनी हांगा एक्सिडेंट जाता. आनी तसोच एक्सिडेंट जो आसा हो आज जाले कडेन आसा. जो HP गॅसाचो व्हडलो टँकर जो आसा हो येता आसतना आनीक त्याच बरोबर तेजे मुखार आनी एक गाडी येताली. येता आसतना ह्या सिग्नलाचे पावतरेक थंय फाटल्यान ह्या गाडयेक धाकटी गाडी जी आसा एका त्या कंटेनरान धक्को दिलो. हो जो टँकर आसा SP गॅसाचो हे एक बरोबर येताले, हे पणजेच्यान येताले आनी ते आतां कारवार वचपा आसले. जेन्ना ह्या बेले जंक्शनाचेर पावले त्या टायमार जी एक गाडी मुखार सरली धाकटी, तेजी फाटल्यान जो टँकर येतालो तेगेलो ब्रेक लागला आनी ताणें फाटल्यान हाडून ताका मारली. हांगा बरें जालें की कोणाक कांयच जालें ना, कोण इंजर्ड ना. पूण हांगा जी ट्रॅफीक जाम आसा ही खूब जाल्ले कडेन आसा. कित्याक सिग्नलाचेर जाल्ले कारणान न्हू व्हडले व्हडले कंटेनर येता ते वचपाक त्रास जातात. म्हणूनच हांगा खुबशे ट्रॅफीक जाम जाली. आनीक आतां मडगांवची जे पुलीस आसात हे हांगा पावले कडेन आसा आनी ते आतां पंचनाम करतात. आमी हे जंक्शन जे आसा हे जंक्शन बरें करपाक जाय आसलें, पूण जाय तशें जंक्शन जावपाक जाय ते जालना. आनी दुसरे कडेन हांगा सिग्नल आसा, CCTV कॅमेराय आसा, तो मातसो पळोवच पडटलो मिस्टेक कोणा म्हण ती, खंयची गाडी खंयच्यान येता म्हण ती पळोवपाक जाय. आनीक तेजेर कळटलें ना जाल्यार हांगा एकमेकां मागीर झगडी जातात. म्हणून सद्याक मडगांवची पुलीस येवन पंचनाम करतात, आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्ट पडटा. आतां पळोवया तेंचे कॉम्प्रमायज जाता काय कितें जाता म्हूण तें पळोवचें पडटलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर.
घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सावसार पाडवो म्हळ्यार नव्या वर्साक येवकार दिवपी दीस. हिंदू धर्माप्रमाण फातोड्डेर गुडयेची पूजा आणि हेर विधी करून नव्या वर्साक येवकार दितात. म्हापशा वाठारात फातोड्डेर शोभायात्रा जाली, जंय ल्हान व्हड जाणटे नेणटे सगळ्यांनी वांटो घेतिल्लो. ढोल दिंडी आदी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गुढीपाडवो जाका सावसार पाडवोय म्हणतात हो एक मुखेल हिंदू धर्मातले नवे वर्स मानतात. सावसार पाडवो मुखेलपणान महाराष्ट्रात आणि गोय, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशाच्या कांय भागांनी मनयतात. सावसार पाडव्या निमतान गोयात वेगवेगळ्यो परंपरेन गुढी उबारून नव्या वर्साक येवकार दिलो. पळोवया उत्तर गोयात व्हडा जल्लोशान मनयल्लो सावसार पाडवो. आठवड्यातून किमान एक दिवस मंदिरात भेट देईन, पूजा अर्चा करून आध्यात्मिक ऊर्जा वाढवीन आणि माझ्या गावाच्या धार्मिक परंपरेचे रक्षण करीन. 2 वाजेपर्यंत रात्री जागे असताना सकाळी 8-9 नंतरच उठतात. आम्ही जी मागची पिढी जी आहे तीच फक्त आम्ही 5-5:30 वाजता उठू शकतो, पण नवीन पिढीला हे शक्य नाही. आपण आपल्या संस्कृतीतलं एक सूत्र आहे, ते सूत्र असं आहे, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. सत्य एक आहे, त्या सत्याकडे पोहोचण्याचे मार्ग हे भिन्न भिन्न असू शकतात, वेगवेगळ्या वाटेने जाऊ शकतात. अनेक नद्या आहेत, त्या सगळ्या नद्या शेवटी सागराला जाऊन मिळतात. म्हणजे सर्व शक्तिमान ईश्वर एकच आहेत.
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. हिंदू पंचांगाप्रमाण पाडव्याक नव्या वर्साची सुरवात जाता. ही नवी सुरवात सुख, समृद्धी आणि वायटाचेर बऱ्याचे जैताचे प्रतीक आसा. पोळ्यात अंत्रूज म्हालात गुढीपाडव्यान तिगोवन दवरिल्ली परंपरा. रामचंद्रम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. ओम तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्. ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि. पराभव संवत्सर असं या संवत्सराचं नाव आहे. आणि हे संवत्सर नावाने जरा वाईट असलं तरी सर्व हिंदू बांधवांना शुभ फल देवो अशी गणरायाचरणी आम्ही प्रार्थना करतो. आणि गेली 12 वर्ष हिंदू सांस्कृतिक न्यास किंवा नववर्ष स्वागत समितीतर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या या गुढीपाडव्याच्या कार्यक्रमात सर्व उपस्थितांना आम्ही राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भारत माता की वंदे. अरे भरपूर बरे झाले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर.
परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्लो खबरो. शुक्रारा उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो. सप्तकाच्या शेवटाक कांय सुवातांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. राज्यांत नितळ मळब आणि उष्ण दीस तिगून उरतलो. अचकीत येवपी पावसाक लागून येता त्या काळात तापमानात बदल जावं येता. भलायकी सांबाळची हवामान विभागान सल्लो दिला. शुक्रारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. शुक्रारा उष्ण दीस. सप्तकाच्या शेवटाक हवामानात बदल. कांय सुवातांनी हलको पावस. घोळटले उष्ण वारे. सांबाळची भलायकी. शुक्रारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसा.